8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विश्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आजकाल कितलेच घोराबे फुटतात. एकामेकाचेर विश्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुम्ही दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुम्ही एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबे असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचो एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विश्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विश्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची इंतेसावा दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयतात लावरा फेर्नांडीस आनी फामील नावेली. आपल्या खेरीत इंतेसावा पासत भेटयता डेसरिया वाज मापसा. दिनवासनीचे मीस भेटयता आवेलिनो डिसा पेंजिम. याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातीचें गीत गावुया. Vespora ekliaseva, sasna nomantuka. Vespora ekliaseva, sasna nomantuka. Tu porto, tu podvidar, tu shimoima, sogliak fanta. Tu porto, tu podvidar, tu shimoima, sogliak fanta. Vespora ekliaseva, sasna nomantuka. Vespora ekliaseva, sasna nomantuka. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या न्हू
सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवूंक आमकां नमुणो. आमच्या गोराब्यांत आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक, एकामेका सवें मोग वाडोवंक आनी शांतीन जिवूं आनी ह्या पोरी क्रिस्ताचे आसणे अणभवून देवाच्या मोगाची साक्षी आमी जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या गोराब्यांनी आमी एकामेकाचेर दुबावतात. कारण नासतना दुबावल्या ते पासत आमी देवाचें बोगसणें मागुया. सगलीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच आंकवार मारये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. Amen. Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळो सोकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाता तुजे तांय जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचलीं. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोडा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो, दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोडा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान तुमच्या जेवण पोसनांक दिला आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंत्रोडा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर.
आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. तेजवून तांणी मोहिमेन भरलोलो उजवाड प्रकाश वांकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. प्रितूम तुवें तिच्या बुन्यादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणांक ती तीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलाय. उदकांत येदना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. वोला फाळक्यांनी तूं जोरी फोटोशो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मोडबावेलीं सवणीं आपले गोंटेर करतात. रुखाच्या कांद्यांचेर बसून खिलबिलतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Soy, 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 soy sobespora. Soy, 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 soy sobespora. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. Que te porte udarko, amcia sovia Jezucie. Amin gresau cecati, apunu salodur po. Soy, 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 soy sobespora. Soy, 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 soy sobespora. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिझेवांनी पदवारान सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबें केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पदवारान सांपडलोल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फॉर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोडूंक काडूंक ताणें अशें म्हणलें. उडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें ताचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट उडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो खोडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो आनी तो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून ते बायलेक म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें नव्यान पातो करिनाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, शांतीन तुमी हांगा ह्या माटवांत बसल्यात.
शांतीन. कारण तुमी जाणात हांगा सगळें बरें चलतलें, पूण एकल्यान पासून सजमलें तर थंय कोण एक बोडसान बॉम्ब घेवन बसला म्हणून, आनी हो बॉम्ब आतां फुटपाचो आसा म्हणून तुमी हांगा बसची ना. दुबाव मारलो तर कोण बॉम्ब घेवन येता म्हणून तुमी हांगा भितरूच सरची ना. तुमी एकामेकाक पातयेतात, एकामेकाचेर विस्वास दवरतात, आनी हें आमचें खरें सैम. खंयच वेताना आतां कितल्यो गाडयो वेतात थंय, लोकूय चलता, तो तर दुबावीत हो म्हजेर हाडून मारता म्हणून हांव आनी त्या रस्त्यार चलचोच ना. आमी पातयेतात, ते गाडयो चलयतात, ते सारके चलयतले, आमी चलता ती सारकी चलयता. हाका म्हणटात विस्वास. व्हडलें उलोवपाची गरज ना. विस्वास आसून एकामेकाचेर पातयेता म्हूण शांती आनी मोग आसता. आनी दिसान दीस एक आमी कार्य कोत्ता तें विस्वासाचें आनी शांतीचें काम. हांव गाडी चलयतना दुसरो येताना हांवें चिंतलें तर तो आनी म्हजेर मारीत जाल्यार हांव फुडेंच वचचो ना. तेका हांव पातयेता म्हूण हांव फुडें वेता. कारण देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या उपकाराचीं केल्यांत, आपले भाशेन केल्यांत, बोरींग केल्यांत. देखून एकामेकाचेर आमी विस्वास कोत्ता, पूण सदांच विस्वास आसना. आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयात, ते बायलेक तेणें हाडली तिका मारूंक. घोडयेक तिणें पातो केला आसतलें, हांव नकळो, पूण तिचेर ते दुबावतात आनी दुबावून तिचेर फॉर्मोणूय मागतात. जेजू जमनीर बरयता, कारण सगळ्यांनी कांय चुकी केल्यात ते तांकां दिश्टी पडटा आनी सगळे वेतात. दुबाव जालो म्हणटच झगडीं जातात. जेजू उक्त्या दोळ्यांनी पळयता, आमच्या दोळ्यांचेर साय येता, रोंग येता. एक मनशाक आमी दुसरे भाशेन पळयता आनी हें पातक. आनी असलें आमच्या घोराब्यान जालें म्हणटात, आनी घोराब्यान जायते फावटी जाता आमी दुबावता. घोव बायलेचेर, बायल घोवाचेर, आवय बापूय जायते फावटी भुरग्यांचेर आनी चड करून तरणाट्यांचेर. हांव अशें म्हणना की आमी दोळे उगडून पळोवचे न्हय, पूण दोळे उगडून साफ दोळ्यांनी पळोवचें. जूंय विस्वास आसा, जूंय आमी पातयेता, जशें तुमी हांगा शांतीन बसल्यांत. शांती कित्याक येता? कारण विस्वास आसा. आनी घरांत दुबाव जालो म्हणटच घोराब्यान जायती दुस्पट जाता. हे दुबाव आमी कशीं काडटले? आमकां आपलेपण आसता, आमी बरीं. आतां पळयात थिंगा हे मनीस ते बायलेक मारूंक आयल्यात, ते म्हणटा आमी बरीं मनशां, हांव सगळें जाणां. ती वायट, तिचेर तो पातयेना. घरांतूय तशेंच जाता. हांव म्हज्या घोवाचेर ताका कंट्रोल कोत्तली, बायल घोव म्हणटा हांव बायलेक कंट्रोल कोत्ता, ती खंयच गेल्यार दुबाव येतात. आनी दुबाव आयलो म्हणटच निसंटन जाता. आमच्या भुरग्यांक पासून हांव म्हणना डिसिप्लीन ना, कायदे नात. कायदे ना अशें जेजून केन्नाच म्हणूंक ना, पूण आमी तांकां तो कितें करीत थंय, हो आमचो तरणाटी थंय गेलो तो कितें करीत. आमच्या घरांत आमचे घोराबे शांतीचे जावंक जाय, माये मोगाचे जावंक जाय. तेन्ना एकामेकाचेर आमी विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाक पातयेवंक असलो वातावरण आमच्या घरांत येवंक जावो. आपलेपण एकलो दुसऱ्याचेर कंट्रोल करूंक गेलो तेन्ना दुसऱ्याचेर आमी विस्वास दवरूंक ना, कारण म्हजेंच सारकें जाता. दुसरे फावटी आमकां दुबाव कित्याक येतात? दुसरे सांगतात म्हूण. हे मनीस आयले आनी जेजूक सांगलें पळय तो ती बायल तशें कोत्ता. दुसऱ्यांचें आयकोन, एकल्याचें आयकोन आमी दुसऱ्यांचेर दुबावतात. तें खरें ओ फोट तें आमी पळोवंक वचना, दुसऱ्या कडेन विचारूंक हें खरें. एकल्याचें सांगलें, जो कोण आमच्या इश्टांनी सांगलें तें आमी तें घेतलें आनी तें जोरोवन दुसऱ्यांचेर दुबाव आमी घातात. एकल्यान सांगल्यार पुरो, बायल्यान एकल्यान सांगल्यार पुरो तो पाद्री असो असो कोत्ता, ती बायल तशी. हें म्हज्या मनान गेलो किडो, दुबावाचो किडो.
तें खरें तें विचारूंक कोण वचना. आयज आमी फेसबुकार जायते, फेसबूक न्हय, वॉट्सॅपार जायत्यो वस्तू मेवतात, फेक न्यूज. तें वाचलें म्हणटच आमी स्वत मानता आनी टाक करून दुसऱ्यांक आनी धाडटा आनी सगल्यांच्या मनान दुबाव घालता, चॅक करिना. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, विस्वास देवाचेर आमकां जायतो बायबलांत मेवता. विस्वास म्हणजे हांव ताका पातयेतां, तो बरो मनीस म्हूण मानता. ताणें वायट पासून केल्या तेज्या वायटांतल्यान ते बायलेक जेजून एक बरी बायल कशी पडयली. जशें आमकां आयज उत्पत्ती ग्रंथांत मेवलें, देवान आमकां आपल्या सारक्याचीं केल्यात. आनी जेजू एक पावटी म्हणटा, ब्लेसीड आर द प्युअर. तुमचे दोळे तर साफ आसत, तुमी वायटांतल्यान पासून बरें पडयतलीं, दुबावची ना. आमच्या घोराब्यांक हें भोव गरजेचें. कारण घोराबो इतलो सांगाती रावता, मोगान रावता, पूण एकलो दुसऱ्याक दुबावलो तर घरांत मागीर शांती आसना. कोणाच्या बोळसांत बॉम्ब आसा कसो दिसता आनी तो केन्ना फुट्टलो तो घर आमकां गमचें ना. पाद्राग्नाचेरूय पातयेवन तुमी हांगा आयल्यांत, इतले पयसतान आयल्यांत, विस्वास आसा म्हणून. तुमी जाणा पाद आग्नेल एक सांत मागता तें आमकां दितलो. दितलो काय दिवचो ना काय दुबावतात, तेन्ना आमी हांगा येवचींच ना. आमकां भावार्थ आसा, आमकां विस्वास आसा, आमी पाद आग्नेलाचेर पातयेता, देखून आमी हांगा आयल्या. भयणीनो आनी भावानो, पाद आग्नेलान जेजूचेर पातयेलें. आपलें जिवीत आख्खें जेजूक भेटयलें. आपलेपण पळोवंक ना, दुसऱ्यांचेर कितें वायट आसल्या पासून नितळ दोळ्यांनी पळयलें. देखून आमी ताका भाग्यवंत म्हणटा, सांत म्हणटा. असलीं मनशां जावंक आमी वावरुया. आमच्या घरांत आवय बापूय भुरगीं बरे भाशेन रावलीं तर, देवाच्या सारक्याची रुपाची म्हण आमी मानलीं तर, एकामेकाक बरेपणान पळयलें तर, अशी शांती ह्या माटवांत आसा, तशी शांती आमच्याय घोराब्यांनी आसतली. असली शांती पाद आग्नेलाच्या घोराब्यांत आसली, हें आमी देवा लागीं आयज मागुया. उबी रावन आमची मागणी, आमचे काळजाचे ओत्रेक आमी देवा फुडें घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोडान ते भरूं, आनी तोच पवित्र आत्मो तांची काळजां आनी मनां जेजूच्या प्रिती मोगान पेटो, आनी ते उर्बेन भरून आपल्या जिविता आनी शिकोवणे वरवीं देवाच्या मोगाचें राज परगटू म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या आनी गांवच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. जाती कातीचो वेगळोचार वो धर्माचो वेगळोचार पयस दवरून एकामेका सोबे भावपणाचें नातें जोडूंक, तांणी देवाच्या मोगाचें राज परगटूंक सोंपेपण दिवं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे क्रिस्ती गोराबे आपूण एक ल्हानशी गोराबीक पवित्र सभा म्हूण समजून आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन ती ओळखूंक आनी पाडूं, आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे शिकोवणेन आनी आपले देखीन तांकां वाडोव म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मिसावांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणींक धर्म परगटणेच्या वावरांत आडकोली, कोस्ट आनी दुमाडो येता तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोड दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तांक आनी ओदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांक तांची सगळीं इंतेसावां पूर्ण जावं म्हूण मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आकी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचे राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. हें आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सोयेस्पर मानून घेवंक. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपले मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशांत उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaraco sowiespotu, surgani sąsar wolnia, tudzia woj powa, usugi duka soison, usugi duka soison, sowiesporaci, Nowieta taka soj, sobie sporaczy. Nowieta taka soj, usugi duka soj soj, usugi duka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया. Tuja kusani ponoci von ponang vorvi tuven amka sodoli somia samsaracha sorvonara amchi sorvonko. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबाचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. बापाचेर पातयेवन भुरगीं कशीं आमी हें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी
तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. कमयण्याच्या वेळार तुमी आसा थंयसरूच उबी रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्र्यो भयण्यो ब्रदर्स तुमचे ताईं कमयण्याक घेवन येतली आनी कमयण्याक घेतूच बसची. आमकांय गमतलें कोणाक दिवची गरज आसा ती. म्हणटूच मागता इश्टेनो कमयण्याक घेवंक सोदता ताणें उबी रावची. Ore powodarami Ilias nubi sarki La marokadun vici Kushi kena paudoli Otsuriaco sagati Dace cebon Somi Jesus, somi Jesus, somi Jesus. Watsuriaco sangati, dace cebon, somi Jesus, somi Jesus, somi Jesus. Charles di Santo Rosso, vuoi tocar pau paculo, che toque lo usco, pati ira saporlo, wasuriazo sagati, tace cebon, somi Jesus, somi Jesus, somi Jesus. Watsuriazo sangati, tace cebon, somi Jesus, somi Jesus, somi Jesus. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक नमस्कार करुया. आमचे कुटुंब ताका जाय ते भाशेन जिवंक गोठाय मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां.
हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमी पिलार आसतना पाद्र आग्नेलाचे मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर बेळसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी. आयज घडये आमी इश्टानो देवाक दिन वासूंक आयिल्लीं आसा, कित्याक पाद्र आग्नेलाचे मुजतीन आमकां देवाची देणी मेवलेली आसात. आयज घडये आमी इश्टानो पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवा लागीं मागूंक आयिल्लीं आसा. मागुया, बावार्थान मागुया. आमच्यो गरजो, आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां बावार्थान पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवा थंय उबारुया. कित्याक बावार्थान केलेलें मागणें देव चिरूल आयकता. आयज रॉबर्ट आनी फातिमा डायस मेर्सेस्तान अशें सांगूंक लायता. आमी लग्न जावन 18 वर्सां देखून आमगेर भुरगें नासलें. आमी जायतीं दुखी जाल्लीं, जायत्या दोतोराक मेवलीं आनी जायते ट्रिटमेंटूय घेतले, पूण कांयच गूण मेळूंक ना. ह्या आनी त्या पवित्र स्वाताचेर वचून आमी मागतालीं. शेकी आमी मान्योत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयलीं आनी आमी दोगांय रडून मागलें, सायबा आमच्या घराब्याक उजवाड फावो कर. देवान मान्योत आग्नेला वरवीं बावार्थान केल्लें आमचे मागणें आयकलें आनी आमगेर एक सोबीत बाय जल्मलें. आमी चड खुशाल जालीं. सोबार आनिकूय देण्यांनी मान्योत आग्नेला वरवीं देवान आमकां भरलेलीं आसात. आमी देवाक चड उपकारी. सायबा आमचे व्हड आस्काऱ्याक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर. होय मोगाड इश्टानो, बावार्थान केलेले मागणे 18 वर्सांनी ताणें तांचो बावार्थाचो फोड आपल्याच खांक्यांतल्यान आपलें भाड घेतलें. आमची मागणी, आमची देसावां, आमची दुयेंसां पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमकांय आशिर्वादान भर म्हणून आमी सगलीं उबी रावन ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्योत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्योत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मान्योत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्योत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मान्योत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. इश्टानो, पिडेवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. एवांजेल रोजार करुया. तुमची दुयेंसां उबारात.
घोडे तुमच्या घरांनी तुमची दुयेंत आवय बापूय भावा भयणां आसात. घोडे जायत्या जाणांनी तुमकां तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. हे वेळार घोडे आमकां जायते जाणां टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो, उबारात तुमची मागणी. पाद्राग्नेलाच्या मुजतीन उबारात तुमची दुयेंसां देवा लागीं, कित्याक हे वेळार देवाचो आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ही आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, तुकी कोतीनी सोंसणिकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमच्या घोराब्यांत एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाचेर पातयोवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Tuja